गोयचे सीएमाक कोण तरी फोन करून धमकी दिता आनी विदीन 24 hours त्या मनशाक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इमिजिएटली ट्रेस करून हाडटा आनी होच जर मनीस बीजेपीचो कार्यकर्तो परत खंदो जर आसलो जाल्यार गव्हर्मेंट विदीन 24 hours सोदून काडटा बरोबर न्ही. ही गोष्ट स्पष्ट आसा की गव्हर्मेंट हो सिरियस ना. आपल्या मनशाक आपली मशिनरी कशी यूज करपाची हे गव्हर्मेंट जर कळटा आनी सर्वसाधारण तो दत्ता नारायण जो नायक जो आहा तेजेर जो एटॅक जाल्लो आसा आमी नॉर्थ गोवा खूब कामां करता पूण जो मॅसेज जो गेल्लो आसा पत्रकार भावाचेरूय कदाचित एटॅक जर जाली एटॅक करपाचो जर प्रयत्न केलो तर गव्हर्मेंट स्वता दिवसा दोळ्यार जर म्हणटा हेजेर आमकां कितें तरी उपाय करचो पडटलो आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खरोखरच निर्धार घेवन हल्ला बोल हो गव्हर्मेंटाचेर 100% करतले. कारण न्हू आयज आतां फाटल्या दिसांनी आमच्या बिचोली सुद्दां काल एक रेप जाल्या मायनर गर्ल आयज पासून तेजेर गव्हर्मेंट सुद्दां एक्शन घेना. गव्हर्मेंटाच्या विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचे सक्रिय काम करता आनी काम चालूच आसा. नॉर्थ गोवा 100% आनी साऊथ गोवाकूय चालू आसा. आनी जर सरकार जर सिरियस जर ना आनी हो मेसेज जो वयतलो न्हू गव्हर्मेंट अगेन्स्ट 100% गेल्लो आसा. मानमोगा तालुक्यात जाले एक ट्रिपल सुसायड केस आणि आयज डे लाईट मर्डरस अटेम्प्ट. एक्चुअली I don't know what is the health condition, but the way the attack is done, it's so heinous. आणि दिसा दवळ्या जेन्ना असले अटॅक जाता म्हणून हे आता सामके क्लियर झालेले आसा. सेक्युरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ सिटीजन इज नॉट देअर एट ऑल. आणि जरी पुलिसांनी यानी की सरकारान हे नॉर्मल पुलिसा कडल्यान काडून क्रायम ब्रांचीक हे जर मॅटर धाडलेले आसा as or it reflects on the government, the functioning of the government. या गव्हर्मेंटाक ताक ना असल्या हेची सुटावे करपाक आनी गव्हर्मेंटा कडेन सुपर पावर आहा. गव्हर्मेंटा कडेन अश्यो कितल्योशीच एजन्सी आसा. आतां एक तुमी मोतीन धरपाक जाय इलेक्शन्स आर रावंड कॉर्नर 6 म्हयने इलेक्शनाक उरले आनी हे सरकार जे चल्लेले आसा एका मॅन्डेट ना. 13 आमदार आसलेले हांगसरल्यान पोर्चिंग केले थंयच्यान पोर्चिंग केले हांकां पयशे दिवन हे सरकार केलेले आसा. सेंटराकूय सरकार आसा बीजेपीचे आनी गोंयांनी सेंटर बीजेपीचे सरकार आसा. पूण ह्या सरकारान विरोधी पक्ष किंवा जो कोणूय जो ओपोज करता एक आवाज काडटा डिसेंट जसो आमचो नारायण दत्ता नायक जो आसलेलो ही वॉज अ एक्टिविस्ट. आणि तुवें प्रश्न विचारलो तशें हे जे सोशल एक्टिविस्ट आसा किंवा NGOज आसा जर तर ते सरकारा विरुद्ध कितें जर करता उलयता और कितें एक्टिविटी आसा सादे जर फेसबुकाचेर जर कितें उलयले कमेंट केले कारण तेंचो मदीं कमेंट आसलेलो बीजेपीचे तेंचे जे व्हडले वरिश्ठ आसा तुमी जर युरीन जर पियाले आनी काव डावन जातले इट कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट कोवीड ट्रिटमेंट. कोणेन तरी भिजोर आमच्या एकल्या मनशान पत्रकारान फेसबुकाचेर बरयले तेज्या वांगडा तेका आतां काल पयर अरेस्ट केला अंडर NSA नॅशनल सेक्युरिटी. तेका एक लावन थंय तूं एक वर्स तूं चॅलेंज करूंक शकना. एक वर्स तो सोडलो. कालूच न्यूज येयली आमचो फादर सेफीन तेका 84 years ओल्ड मनीस तेका भुनगणीन उडयला विदाउट एनी कॉस्ट. तो मागता कित्याक बाबा आपल्याक हे दिवच्यो फॅसिलिटी. दॅट मॅन हॅज डायड. सो कोणूय जर कितें जर आवाज काडटा सरकाराचेर ही इज बीन सायलन्स बाय द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ लॉ. सगळे आमचे मिडिया भावांक आयज हिंगा आमी प्रेस कॉन्फरन्साक आपयल्या. एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स आयज आमी घेता. ते म्हणल्यार एक म्हणटा तो इम्पॉर्टंट इशू जो ह्या मार्मागोव तालुक्यान एक जर घडणी घडली म्हणजे एक कोणाचेर एटॅक जालो तो म्हणल्यार नारायण दत्ता नायक हो सोशल एक्टिविटिस्ट हाचेर एक अटॅक जालो आनी तोवूय जाल्यार दिसा टायमार जालो. आयज हे भाशेन जरी तर मनीस येवन तर मनशाक अटॅक करता आनी तेवूय जाल्यार दिसाचे लोकांचे हुजीर हे व्हडले चूक म्हणजे हे भाशेन जावपाक शकना.
आयज जेन्ना एक घरान बापूय जोरी तर बापायक जोरी तर भुरगे भिता जाल्यार कोणूय एक भुरगे मुखार कितेंय करपाक वचना कित्याक बापायची भिरांत आहा आयज जेन्ना येसले कावज येनगा घडटा म्हणटकच कोणाची कोणाक भिरांत ना हेचे फाटल्यान जरी तर कोणूय नासलो वो कोणाचो हात नासलो जाल्यार हे मनीस मुखार वयचे नासले आयज ताका हे भाशेन सपोर्ट मेळोन आयज हे मुखार गेले आयज हे जर आयज सुपारी म्हणटा तूं ही तर कोणें कोणाकूय जर दिल्या आनी ताका एक रिजन तर कितें आसतलें सो हे पुलिसांनी क्रायम ब्रांचान आतां हे पयलीं फायंड आवट करूंक जाय जे हे दिलें कशें कावज घडलो कसो हो मनीस हो अटॅक करून गेलो कसो ह्या मनशाक धाडलो कोणें हे क्रायम ब्रांचान आयज फायंड आवट करपाक जाय पयलें आनी हे तुजें आनी म्हाजें काम न्हू पत्रकारांचें काम ओके पण आमचें काम न्हू आमचें काम तेंच्या नदरेक हाडपाचें आनी शिटकावणी दिवपाची की हे भाशेन परत जावपाक नाका कितेंय हे भाशेन परत जावचें पयलेंच आमी बोबाट मारता कारण आयज जसो म्हणला मार्मागो 3 केसी आयज जाल्या हेजेर दोन केसी अशें जाल्यो आनी हे भाशेन 2 केसी हे भाशेन जावन आयज तर गव्हर्मेंट तर ओगी आहा जाल्यार म्हाका दिसना फुडार बरो आहा म्हूण मुखार आयज हीच भिरांत लागल्या तुमी देखून पत्रकारांनी जेन्ना तुमी देखून एक रायटाक लागून लोकांक लागून झगडताय तुमकांय जर कोणें तर कितें केलें वो कोणें आतां कोणाची भिरांत ना कोणूय कितें करतलो म्हणटकच तुमकांय सेक्युरिटी ना सो हे हेजेर मनीस जो कोण मुखार वयता तेणें 10 फावटी पयलें चिंतूंक जाय ताका लागून कोण कोणाचें कॅर करना आयज हे कोविडा हितून हे प्रॉब्लेम जावन देखून कोण मुखार वयता कोणाकूय कितें करूं वयता सो हें बंद जावपाक जाय म्हाका कडेन क्वेश्चन विचारलो वेदर इनकेपेबल काय म्हणून ते पुलीस हांव हेजेर डिपली इनकेपेबल म्हणना पूण जेन्ना एक गोश्ट आपणा कडेन हँडल करूंक जायना आनी ही काडटा आनी हँडल करून तो दुसऱ्या कडेन दिता दॅट मिन्स इट्स नॉट पॉसिबल वीथ दॅम कळ्ळें तुका न्हू म्हणजे कितें आसता हे म्हणटा कॅपेबिलिटी ऑल्सो इज रिक्वायर्ड ही कॅपेबिलिटी म्हणटा ती मनशाक आसपाक जाय आनी हे भाशेन काडून तर दुसऱ्या कडेन दिले म्हणजे तें दाखयता एक मॅसेज वयता बाबा आमकडे ती जायना तूं व्हर रे बाबा ती अशी न्हू ती कळ्ळो ना हो दुसरो एक डावट पडटा नो वी डोंट हॅव अ फेथ ऑन दीस लायक देर इज अ फेथ ऑन अदर ह्या मनशाक ह्या नारायण दत्ता नायक हेका अटॅक केलो कसो वो कित्या लागून केलो तेजेर हांव वचना हांव वयता जेशी जी एक्शन जाल्या ते हेजेर हांव वयता आनी हो डिमांड करता एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी डिमांड करता कारण की फुडाराक हे भाशेन आनीक जावपाक शकना मनीस मनशाक भिना मनीस आमच्या पुलीस फोर्साक लॉ कायद्याक भिना जे आमी पुलीस जेन्ना हे जे मर्डरर हो जे कोण कावज करता जो हे करता गुंडागिरी करता ते हे गव्हर्मेंटाकूय भिना अशें दाखोवन दिता सो ताका लागून आमकां जाय बेगीनच्या बेगीन जो मेन जो कल्प्रीट कोण आहा ताका धरलोले